नमस्कार. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्स उपस्थित असलेले आमचे युनिचे मोर्चा अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर, आंबेडकर, सगळे प्रेस कॉन्फरन्स आज बीजेपीचे सरकार जे आसा सेंट्रलचे आणि गोयचे मोदी आज देशभरात कशें काम करता हे सगळ्यांक खबर आसा आनी डेव्हलपमेंट कसो चल्ला तो त्या प्रमाणे हांगाचो जो चीफ मिनिस्टर आसा तो फॉलोअप कशें करता आनी गोंय अख्खें नंबर 1 जावपाक कसो प्रयत्न करता ते सगळें म्हणून हेजे वयल्यान दिसून येता की गोंया भितर बीजेपी 100% हे दोन्ही सीट निवडून येता. सावथाचो आनी नॉर्थाचो हेच्या बद्दल डावट ना. काही राजकारणी हे पॉलिटिकल मॅटर घेऊन राजकारण मॅटर घेऊन अफवाचे मॅटर घेऊन जे पॉलिटिक्सान जी भाषा चलल्या ती बरोबर आपल्या फायद्या खातीर आपल्याक कसो स्कोप मेळटलो, आपल्याक कसो फायदो मेळटलो आनी आपण कसो निवडून येतलो ह्या दृष्टिकोनान चल्ले. आज जे मनीस आसात घटना म्हणटा ती कितें ती खबर ना, जे संविधान जे आसा आमच्या भारताचे ते खबर ना सारखे. हांव काय तेजे भितरलो तज्ञ, पण या संविधाना खातीर या घटने खातीर जी माथ्यार मारल्या म्हणटा येदो व्हडलो इन्सल्ट हो कोणाचो इन्सल्ट? घटनेचो इन्सल्ट न्ही, हो इन्सल्ट बाबासाहेब आंबेडकराचो ज्याने या देशा खातीर त्याग दिला. जे लोकशाही जी चलपाक जाय अख्ख्या हिंदुस्थानात त्याच्या खातीर ही घटना तयार केली. श्रमदान करून कष्ट करून जो अन्याय जातालो हर एक मनशाचेर तेजे लागीसान विचार करून तेणे अन्याय सहन करून घटना केली. आज लोकशाही जी अख्ख्या हिंदुस्थानात चलता त्या घटने वयल्यान या घटने वयल्यान आज हिंदुस्थान चलता ज्याच्या भितर समाज ओबीसी, एससी, एसटी हे सगळे आसा आनी हेजेर हो उलयता खंयचे तोंड घेवन कितें म्हणून उलयता? ह्या घटनेच्या बद्दल ताका कितें खबर आसा? ही घटना म्हणून आज बाबू आसगांवकर ह्या सिटार बसलेलो आसा. बाबू आसगांवकर आज पेडणे भितर निवडून आयिल्लो ह्या घटने खातीर ना आमकां कोण पळयता? हे रिझर्वेशनाच्या वयल्यान आमदार जालो, आज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो. त्या घटनेचे उलयता तेजेर हांव निशेध करता. हे आमकां दुःख जाता अख्ख्या बहुजन समाजाक, एसटी, एससी, ओबीसी हे सगळे समाजात लोकांक व्हडलो शॉक बसलो. ती घटना माथ्यार मारली म्हणटो कोणाचेर उलयता? बाबासाहेब आंबेडकराचेर. तेजेर एक छटको सुद्धा लागलो ना आनी उबी रावचे ना. कोणाकच कापासतात ना ह्या घटने चेंज करपाक, ह्या घटनेचेर उलोवपाक. अरे घटना म्हणून आमकां स्वतंत्र मेळ्ळेला, आमी खंयच्या जाग्यार आमी जगताले आनी कशे त्रास काडून वयर सरल्यात त्या घटनेचेर उलोवपाक एक रायट आहा. आणि ती घटना चेंज करपाक अख्ख्या हिंदुस्थानात कोणाक रायट आहा? त्याका खाली बोट दाखयतला आनी उबी रावचे ना. आमी बलिदान दितले, स्वता मरतले, पण ह्या घटनेक खंयच आवाज करपाक आनी त्या खंयच टच करपाक आमी दिवचे. आज अख्खो समाज, बहुजन समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, अख्खो हिंदुस्थान जो बारीक समाजांतल्यान वयर सरला त्या मनशाक शॉक लागलो, दुःख लागलो आणि त्याच्या विरोधा खातीर आज ही प्रेस कॉन्फरन्स. आणि ही मेसेज अख्ख्या हिंदुस्थानात पावपाक जाय म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स. जे लोक जे आसात, काही लोक आपले पोट भरपाक, आपली इलेक्शन आपण जिखपाक असले आरोप करतात. एका लोकांनी बळी पडचे. आम्ही या घटनेक धरूनच हो हिंदुस्थान चलतलो आणि जब तक चांद सूरज रहेगा यह अधिवेशन उस तक चलते रहेगा.
कोणाच्याच एका तपासतात ना टच करपाची आणि टच केल्यार आमी ओगे रावचे ना सगळे ओगे तो कितें म्हणटा की आपले मिसगायड मिसकोट केला म्हणटा कोण कॅप्टन म्हणटा तो दूध पिता फाटल्यान भुरगे कशें दूध पिता दूध पीत काय म्हणून तो कॅप्टन न्ही तो कॅप्टन मनीस आहा ताका सगळी ह्या बाबतीत स्टडी आहा ताणें शपथ घेतली आसतली त्रिरंगाचेर ह्या घटनेची आपूण संरक्षण करतलो म्हणून तुम्ही सांगले की कोणाच्यान चेंज करपाक जायना लोक तुमचे कॅन्डिडेट आहा बीजेपीचे हेगडे तेणे एक केल्ले एलिगेशन की जिखोन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करतले कोणाक तपासना तो कोण रे बीजेपीचो तुमचो कॅन्डिडेट कोणी असलो सुद्दां तेजेर आमी काडला म्हणून आयकलेलें भायर ताका तिकेटच दिवना म्हणटा अरे जब तक या हिंदुस्थाना भितर प्रायम मिनिस्टर मोदी आहा कोणाचीच तपासतात जावची नाही काढपाक जेन्ना आमचे भितर हे मेजॉरिटी आहा तेन्ना ताणें करून दाखयलेले आहा 370 काढून दाखयलेले कोणाकच तपासतात ना 2014 इलेक्शन जावं 2019 इलेक्शन त्या टायमाचेर सुद्दां जर मोदी सत्तेचेर येयलो जाल्यार घटना बदल जाली अशें अपोजिशन म्हणटालें आता परत तेंच्यांनी तेच म्हणपाक सुरू केलां ते कोण बदलू शकना अरे आमी आहात ते हांगा अरे हांव जो मनीस आहा जो बारीक समाजांतल्यान आयिल्लो मनीस अरे ह्या घटने खातीर हांव आमदार जालो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो आणि आमचे असले बारीक समाजातले कितलेशे हजार लाखांनी करोडांनी मिलियनांनी लोक असतात अख्खो देश न्ही अख्खो वर्ल्ड मानता आमच्या लोकशाहीक आणि ह्या घटनेची स्तुती करतात तो आणि कोणी येऊन कितें उलयलें म्हणून आयकू शकता म्हणून तुम्ही आता म्हटलं घटनेचे जाता बाबासाहेब हे जाता म्हणटा 2-3 वर्सां जाली सरकार तेच आश्वासन दिता परवरी आंबेडकर भवन कित्याक जायना तेन्ना वय सरकार तुमचेच आहा ना ते तेजो विचार जातलो हांवें तुका सांगला हांव 3 वर्सां विचारत जाता तेज्या बद्दल विचार चालू आसा हो प्रश्न तुजो दुसरो हांव उलयता तें हेचेर जेणे बाबासाहेब आंबेडकरांचे माथ्यार मारले म्हणटा पळय हांव घटनेचो तितलो तज्ञ न्ही पण ह्या घटने खातीर आमकां रायट मेळ्ळो आधार मेळ्ळो आमी खंय तरी पडलेले अशे कुशीन ते भितर आयले ज्यांनी घटना केली त्यांचे भवन जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता 100% आणि जातलें तें जातलेंच कारण हांगा जो आमकां चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा तो बुधवार हुशार तज्ञ जसो प्रायम मिनिस्टर हिंदुस्थानाक डेव्हलप करता तसो गोंयान आमचो प्रायम मिनिस्टर डेव्हलप करता म्हणून तुका सांगलें न्ही दोनूय सिटां आमची येतात सावथान आनी नॉर्थान हे कोणूच हाडूंक शकना बाबू आता तुम्ही एक वडेगांठ फुडारी बीजेपीचे तुमचो रोल खंय आसतलो नॉर्थ गोवान आसतलो का साउथ गोवान पल्लवी देवो का श्रीपाद गांव आमच्या सगळ्या भितर आहा आनी दोनूय सीट येतात तुमचो रोल खंय दक्षिणेक का उत्तरेक दोन्ही दक्षिण उत्तर उत्तरेक दिश्टी पडना तुम्ही कोण ना म्हटलं सांगितलं न्ही आमच्या लोकांनी आणि एक आरोप जाता की मोपा विमानतळात तुम्ही तुमचे विजन दुसरो आयलो तुजो सब्जेक्ट ना तुम्ही आता म्हटलं की दोन्ही सीटा येतले म्हणून ते म्हणटा श्रीपाद भाऊन मोपा विमानतळात नोकऱ्यो दिवंक ना आयुष हॉस्पिटल नोकऱ्यो दिवंक ना तुम्ही तुमचे म्हणणें कितें सध्या हांव काय प्रतिनिधी ना थंयचो आमदार चड सांगलो तेज्या कडेन प्रश्न आयले आसतले आमच्या मोर्चाचोय हा अध्यक्ष सांगता तेज्या कडेन आयले आसतले तुमच्याकडे पण माझ्या कडेन आयल्या उपरांत हांव उलयतलो आमी हे दोन्ही प्रोजेक्ट हाडले ते आमच्या लोकां खातीर मतदारसंघाच्या लोकां खातीर आयुष्य हॉस्पिटल आणि एअरपोर्ट तुमच्याकडे अजून कोण येवंक ना अशें उलोवंक अजून हांव काय ना तेतून भितर पण म्हाजो लक्ष आसतलो आणि तेज्या खातीर तांकां जे जाय तांकां दिवपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो पण बाबू जॉब दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आसली श्रीपाद भाऊची आसली काय लोकल आमदारांची आसा थंय सध्या लोकल आमदाराचे तर ते प्रश्न दुसरे आयले आणि कितें आहा ह्या हेजेर सांगत मेन म्हणटा ती घटनाचे दुख्ख हांगा जाल्लें आनी घटना ही कोणाकच कापासतात ना ती चेंज करपाक आनी कोणा हात लावपाक आनी ते आमी दिवचे ना आमी रस्त्यार येतले आनी म्हाका दिसना की हिंदुस्थानाक भितरलो कोणी MP आनी कोण असो उलोवंक शकतलो
त्याका तेजी वाट दाखयताले त्याचो त्याका रस्तो दाखयताले. जे काँग्रेसचे आमदार बीजेपीन केले त्यांच्यानी घटनेची शपथ घेतलेली ना, सो ते कसे घेतले? त्यांच्यानी शपथ घेतलेली, त्यांना अपोज करणार तुम्ही? कोणा काँग्रेसचे आमदार जे बीजेपीत येयले त्यांच्यानी घटनेची शपथ घेतलेली, सो त्यांना अपोज करणार तुम्ही? घटनेचा अपमान ना. काँग्रेसचे जे आमदार निवडून दिले बीजेपीत हे म्हाका लागला हांव उलयला माझी सूचना माझे आव्हान त्यांच्यानी हेजेर लक्ष घालचें. तुम्ही घटना म्हणता पळय, एकाच आमदारानं आरोप केला म्हणून म्हणता तुम्ही, पण तुमच्याकडे लोक जे आयल्या 8 जण आमचे काँग्रेसीचे लोक बीजेपीचे आयल्या, तुम्ही संविधानाची शपथ घेऊनच आयले का असेच आयले तुमची शपथ वेगळी घेऊन? ते संविधानाची शपथ मग तुमचे अपमान जाऊ ना, संविधानाचा म्हाका लागला म्हणून हांव आयला आमच्या हेज्यात स्वार्थ ना, राजकीय स्वार्थ ना. कसलो रस म्हणटा की केन्नाय पक्ष सोडटा केन्नाय भायर येता. हो देशाचो अपमान ते लोकांनी दाखोवपा जाय न्ही, लोकांनी तयारी हेजेर आसपा जाय न्ही. तो इन्सल्ट देशाचो इन्सल्ट इन्सल्ट ते शपथ घेवन तेगे तुम्ही सोडून दिले. अरे वो शपथ घेवन वो फेर्नांडीस कितें उलयता पळय मरे कॅप्टन तो एक आणि हे तुमचे 8 जण, सो ते मॅटर चड करतात. अरे संविधान करपाक तुका पार्लमेंटाची गरज आसता. तो म्हणतो घटना तेन्ना ती जावना म्हणतो. पण तुमची ऍडवाइस किती असेल? ते 8 आमदार गेले न्हू, त्यांना किती असतले? त्यांनी सारखे केला, त्यांच्यानी सारखे केला काय उलयना ना, सांगा ना ते घटनेचा अपमान तो अपमान नाही. त्यांनी शपथ घेतला नाही, हय मग मागीर मग तो अपमान जाऊ ना. त्याच्यावर तुम्ही कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन तेजे कसलो अपमान रे? तो तुमच्या पाडीन केला जाता म्हणता तुम्ही? कितें तुमच्या पाडीच्यांनी काय कितें प्रॉब्लेम? उलयला? शपथ घेतलेली ना आम्ही वयचे ना. मग ते शपथ घेतली, मागीर तेजे उलयला की घटनेच्या विरोध उलयला? शपथ घेतलेली घटनेचो अपमान अपमान झालो ना. कोणी केला? 8 जण आयले त्यांनी केला नाही. तुमच्या पार्टीने कोणा तुका ते घटनेचो कसो अपमान जाता? शपथ हांव उलयता ते तुजे हेचो आमचो ह्या फेर्नांडिसाचो. आम्ही आम्ही तो कितें विरोध उलयला, कोण विरोध उलयला? शपथ झाली नाही, मोठी नाही तुम्ही. संविधानाची शपथ कित्याक घेतली तर? निष्ठा आणि आपण बागेतलो म्हणता न्ही, सो निष्ठा बागून अरे ते दिगंबरा विचारा मरे. तुमचा एमएलए नव्हतो, तुम्ही निषेध तुम्ही करता न्हू. निषेध तुमचोच न्ही तो. तुम्ही निषेध करताय कारण तुम्ही रस्त्यावर येतले. हांव निषेध करता त्या कॅप्टनाचेर आणि 8 जण बाकीचे जे आहा पळय ते तुम्ही माझे घालतात तोंडाक. ते बाकीचे आमदाराच्या त्यांच्यानी डिसिजन अपमान केला. आमच्या संविधानाचे या बरोबर घटनेचे सर, बोलूनात तुमचे सगळे बरोबर, पण त्यांनी संविधानाची शपथ घेतलेली. मग मागीर तुमच्याकडे आले त्यांना तुम्ही कित्याक रस्त्यावर येऊ ना? संविधानाचे विरोध उलयल्या कोण? आणि ह्यो शपथ कशी मोडली? संविधानाची शपथ आंबेडकरांचे जे उलयल्या त्याचो निषेध करता. संविधान कोणी करायला? बाबासाहेबांनी करायला नाही. मग त्याचं कित्याक त्यांनी शपथ खोटे घेतले? आणि ती शपथ आणि याच्या भितर खूप फरक आहे. अरे बाबासाहेब आंबेडकरांनी घडयले बाबासाहेब आंबेडकरांचे काय म्हणले होय पात्यार मारला म्हटला. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आणि ती घटना बरेली कोणे? आणि ही शपथ बाबासाहेब आंबेडकरांनीच भरयला. माथ्यार मारली म्हणून. माथ्यार मारली म्हणजे कोणे? कोणाच्या माथ्यार मारली? आणि कोण म्हणता एक घटना बरयला त्या मनशाक म्हणतो. सर तुम्ही ऐकून आम्ही तयार ना. आम्ही कोणच. सो तुमका बाबासाहेब आंबेडकरांचे कितें म्हटल्यार तुमका प्रॉब्लेम हा म्हणटा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लेम ना. कॉन्स्टिट्यूशनाक कोण अपमान करता तुमका प्रॉब्लेम ना म्हणटा तुम्ही? हो दुसरो बाजू आहे. विषय तुम्हीच काढला. बाबासाहेब अरे आज या प्रेस कॉन्फरन्स आणि आज आम्ही जे लोकशाही भितर असे उलयतात ते कोणा वयल्यान? बाबासाहेब बरोबर, म्हणून संविधानाची शपथ कित्याक घेतलेली? त्यांच्या आणि हेजे भितर कितें म्हाका कळना तुमचें. खंयच्या खंय चल्ले? तुम्ही इलेक्टेड झाल्यावर तुम्ही शपथ घेता ती संविधानाचीच घेता आणि मागीर तुम्ही मंत्रिमंडळ हे घेता. घटनेक प्रॉब्लेम ना. बाबासाहेब म्हटले म्हणून तुमका दुखले इतलेच म्हणतात.
बाबासाहेबांनी ती घटना बरयली म्हणून मला एक कळलं आता घटने माथ्यार मारली म्हणून सांगतो त्याची घटना नाही त्याचे घटनेक जे लोक दुखयतात ते लोक नाका म्हणतात त्यानेच काढला विषय त्यानेच काढला घटनेचा अपमान करतो त्याचे तुम्ही निषेध करून कारण बाबासाहेब आंबेडकरांचे जी घटना बरयल्या जी बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना आमचे माथ्यार मारली म्हणून तेजेर हांव निषेध करता त्याचा अपमान करतो त्याच्या पहिले अपमान ह्या 8 MLA करून आयल्याने बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन तुम्ही काय उलय ना फक्त ते विधेयकातून उलय बरोबर प्रश्न डिस्कस आयला तुम्ही कित्याक काढू ना रस्त्यार कित्याक येऊन जाल्यापासून कितले आमदार गेले कितले आयले म्हणजे तुम्ही सदां लोकशाहीचो घटनेचो फोन करतालो अशेंच जालें ना अरे बाबा हांव सुद्धा पळय कितले फाटी 4 फाटी जालो मागीर राजकीय त्यांना तुम्ही दिसले तुमकां गिल्टी फील जाला तुम्ही हांव उलयते घटनेचे हेजेर कोण थंय गेलो हांग गेलो तूं जाणा हांव 4 फाटी जालो तुम्ही जाणात की पेडणे हे मतदारसंघ स्वतंत्र जावन सुद्धा उदक पावून असलेले स्वतंत्र जावन सुद्धा रस्ते पावून असलेले स्वतंत्र जावन सुद्धा लाईट पावून असलेली घटना आज तू घटनेचे उलयता आज तू हेजे उलयता घटनेच्या उलयलो पण जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना हांवें पयलीं ठरयलें की पक्ष आनी पार्टी म्हूण हांव रावचो ना हांव रावतलो ह्या मतदारसंघाचो विकास करपाक आनी हांव मतदारसंघान मंत्री जालो आनी विकास कोमेस्कर जे इतली वर्सां जावना ते हाडून दाखयले तुमकां ऑफर मिळत गेला तुमकां ना पावर घेतली काम केलें तुम्ही चेंज केला ऑफर जाली पावर घेतली ती म्हणून 4 फाटी जालो न्ही हांव तुका आमदार हांव जालो काँग्रेसचो आमदार हांव जालो बीजेपीचो आमदार हांव जालो परतो काँग्रेसचो आमदार हांव परत जालो एमपीचो आमदार पण लोकांची कामं केली आणि ते पावयले उदक पावयले लाईट पावयले रस्ते पावयले ते कामच नाही ते एमएलए काम लोकांनी त्या खातीर परत तुमकां तिकीट परत तुम्ही पेडण्यार रावतले म्हणटा फाल्यां बीजेपी येऊन परत तुम्ही पार्टी चेंज करतले लोकां खातीर कारण आज पेडण्या भितर डेव्हलपमेंट विकास आज पावता आज तुमकां सांगलां प्रायम मिनिस्टर ते सायडीन बरें काम करता हे सायडीन आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत बरें डेव्हलपमेंट पेडण्याचो आमदार करता काम बरें ते तुम्ही सांगले तुम्ही थंयसरले जेन्ना गरज पडटली तेन्ना बाबूआस गांवकर पेडण्या वयतलो आता गरज पडल्या पेडणे विकास हांव ऑफिसर पेडणे विकास जालो आता ना 2 प्रोजेक्ट आयले आयुष हॉस्पिटल आयले एअरपोर्ट आयलो रोड सगळे झाले हॉटमिक्स रस्ते जाले हांव येवचे पयलीं कोणे हॉटमिक्स थंय पळोवंक सुद्दां सर मग बाबू मडगांव कित्याक हायवे जाली मागीर तुका सांगता की वयर हिंदुस्थाना भितर आमचो प्रायम मिनिस्टर बरें काम करपाक लागला कारण पयसो जावं पडटा फंड जाता तितलो ते सायडीन दिता बाबू तुम्ही म्हटलं पेडण्याचो काम करपाक सर ऐका बाबू तुम्ही म्हटलं पेडण्याचो विकास झालो सो आणि विकासाची गरज ना पेडण्या कशें दिसता तुमकां विकास जाता तितलो कमीच मडगांव तुका तिकेट दिवंक चूक जाली जेन्ना थंय उदक ना लायट ना रस्ते ना तेन्ना बाबूआस गांवकर आयलो आणि जे तुम्ही सुद्धा आवाज करू ना मिडियानी तेन्ना खंय पावलं काय म्हणून पेडणे आमचे त्या टायमाक हांवें विकास केलो सर तुम्ही लोकांच्या आदाराचे लोकांच्या सपोर्टाचे सर मग मडगांव कित्याक गेले तुम्ही सर चूक झाली मडगांव तुका तिकेट दिली चूक झाली